आयज आमी जाणून घेतली निबंध लेखनाविशीं. तर निबंध बरयता आसतना खंयच्यो खंयच्यो गजाली आमी लक्षांत दवरपाक जाय तें हांव तुमकां आयच्या पाठांत सांगतां. प्रश्नपत्रिकेंत निबंधाचे 4 वा 5 विशय दिल्ले उरतात. विद्यार्थ्यांक खंयच्याय एकाच विशयाचेर निबंध बरोवचो उरता. निबंधाच्या प्रश्नाक 7 गुण दिल्ले आसतात. निबंध कमीत कमी 3 परिच्छेदांत बरोवपाचो. निबंधाक गुण दिता आसतना परीक्षक ज्या गजालींक महत्व दिता ते मुद्दे म्हळ्यार निबंधाची सुरवात, विशयाची मांडावळ, निबंधाची भाशा शैली. हातूंत भितर शुद्ध भाशा, विरामचिन्हां, वाक्प्रचारांचो वा म्हणींचो आस्पाव आसपाक जाय, निबंध बरयल्ल्याची तरा आनी निबंधाचो शेवट. निबंधाचो विशय पुरायपणान समजून निवडपाचो. वेचिल्ल्या विशयाचेर 2-3 मिनटां विचार करचो. जमल्यार निबंधाचे मुद्दे उत्तरपत्रिकेचेर पेन्सिलीन बरोवचे. मुद्दे साद्या, सोंप्या, सरळ भाशेंत मांडचे. मुद्दे नकसूद उतरांनी मांडचे. निबंधांत मांडिल्ले मुद्दे विशयाक धरून आसचे. विशयांतर म्हणल्यार विशया भायले मुद्दे बरोवचे न्हय. मुद्द्यां मदीं एकसूत्रताय आसची, म्हणल्यार एका मुद्द्याचो दुसऱ्या मुद्द्या कडेन संबंद आसचो. परीक्षकाक प्रभावीत करपा सारके मुद्दे आसचे. वाक्यां ल्हान आनी सुटसुटीत आसचीं. निबंधाचें तात्पर्य मोजक्यात उतरांनी मांडचें. निबंधाचो शेवट निमाण्या परिच्छेदांत बरोवचो. निबंधाचो शेवट लेगीत आकर्शक आसचो. सगळ्यांत म्हत्वाचें, निबंध बरयतना शुद्ध लेखनाचेर लक्ष दिवप खूब गरजेचें. निबंधाचे प्रकार. निबंधाचे एकूण 4 प्रकार आसात. पयलो, सैमीक निबंध. सैमाचेर आदारिल्ले विशय ह्या प्रकारांत येतात. देखीक हांवें पळयिल्लो सैम. सैमीक निबंधाच्यो आनीक कांय देखी. पर्यावरण आनी प्रदूशण, गोंयचें पर्यावरण आनी आमी, सैमीक अरिश्टां, पर्यावरण आनी हांव, प्लास्टिकाचो वापर आनी पर्यावरण. दुसरो प्रकार, विचारीक निबंध. विचार मांडिल्ले विशय ह्या प्रकारांत येतात. हे विचार विशयाच्या फावरांत आसूं येतात वा विरोधांत. देखीक दर्यावेळेर एक सांज. विचारीक निबंधाच्यो आनीक कांय देखी. हॉस्पिटलांत एक वर, आयच्या युगांतलो टीव्हीचो प्रभाव आनी परिणाम, फिल्म महोत्सवांत एक सांज, गोंय आनी गोंयकार, हांवें पळयिल्लें एक सुंदर स्थळ. तिसरो प्रकार, काल्पनीक निबंध. ह्या प्रकारांतल्या निबंधांत मांडिल्ले मुद्दे वास्तवीक नासून काल्पनीक आसतात.
देखीक हांव परत एकदां भुरगो जालो जाल्यार, काल्पनीक निबंधाच्यो आनीक कांय देखी, हांव मंत्री जालो जाल्यार, हांव शिक्षक जालो जाल्यार, मोबायल नाशिल्लो जाल्यार, म्हज्या सपनांतलें गोंय, नाका त्यो वेंचणुको. आनी चवथो प्रकार म्हळ्यार आपजीण. आपूण ती वस्त अशी समजून स्वकथन पद्दतीन मांडिल्ले मुद्दे आपजीण ह्या प्रकारांत येतात. देखीक हांव बुकलो उलयतां. आपजीण प्रकाराच्यो आनीक कांय देखी: रस्त्याची आपजीण, सुकिल्ल्या झाडाची आपजीण, वडाची आपजीण, पोरण्या घराची आपजीण वा एका दोंगराची आपजीण. तर अशे हे निबंधाचे प्रकार.